बरं आयोजन केलं, लोकांचं महिलांचं बरं प्रतिसाद असतो. तुम्ही म्हणलं योजनाचा लाभ द्यात म्हणून सीएमांनी म्हणलं, पण पॉलिटिकल रिजर्वेशना बाबतीत तुमची मत कितें? पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो आसा पळय न्ही हो खूप लांबलेलो विशय आसा. हय. 33% रिजर्वेशन बील जो आसा पळय न्ही हो हाच्या हो आतांचो विशय न्ही, हो खूप पयलींचो विशय आसा. आनी म्हाका दिसता वी आर व्हेरी मच पॉझिटिव्ह की जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार हे भारतीय जनता पार्टी सरकार जे आसा पळय न्ही हे शक्य करून दाखयतलेच. हे इतल्याच खातीर हांव म्हणटा की आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमी थोडे ज्यो अश्यो स्टेट्स आसा तरी आमी पळयलें की 33% रिजर्वेशन जे आसा हे लोकल बॉडीजान आसा. लोकल बॉडीज म्हणटा आसतना रुरल बॉडीज आसतल्यो किंवा अर्बन बॉडीज आसतल्यो. पण त्याच भायर काही आमच्या राज्यांनी अशेंय जाल्लेलें आसा की 50% रिजर्वेशन जाल्लें आसा. इन गोवा इटसेल्फ आमी पळयता की 50% मेरेन आमची बायलां विदाउट रिजर्वेशन जी आसा पळय न्ही ही आमचे लोकल बॉडीजान जी आसा पळय जिल्हा पंचायत म्हणा किंवा पंचायत क्षेत्रांत सुद्दां जी आसा पळय न्ही विदाउट रिजर्वेशन सुद्दां निवडून आयलेली आसा. आयज आमी फक्त पळयता पळय न्ही की देर इज अ पर्मनंट हाऊस अँड दॅट इज राज्यसभा. आणि वॉट वी आर टार्गेटिंग इज दॅट बिल हॅज टू बी पास्ड इन बोथ द हाऊजीस कळ्ळें न्ही. आणि म्हाका दिसता हे जे बिल जर पास जावपाक जाय जाल्यार राज्यसभेन सुद्दां आमचे तितल्याच मेजॉरिटीन म्हणटा तशे आमचे खासदार जे आसा पळय न्ही ते पावपाक जाय. आणि ते जर जालें जाल्यार हे बिल जे आसा पळय हें कोणूच आडूंक शकचें ना. बट एट द सेम टायम हांव हें इतलेंच सांगता की जेन्ना आमी महिला सक्षम जावपाचें म्हणटा तेन्ना वी ऑलवेज हॅव कशें आसा दीस इज अ पार्टी फोरम. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट आमी पळोवपाक शकता की एक महिला जर मुखार सरपाक जाय आनी तिका खंयच्याय वेगवेगळ्या पदाचेर जर वचपाक जाय किंवा डेमोक्रेटिकली ती फुडें वचपाक शकता आनी ताका कोणूच आडोवंक शकना. आनी महिला सक्षम करपाचो हेतू तर होच आसा. सो ताच्या खातीर हांव हें सांगू शकता की 33% रिजर्वेशन बील जो आसा पळय न्ही हो जरूर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे आसा पळय न्ही सक्षमतेन मुखार करतलें आनी ते हाडटले वयचे. मॅडम काँग्रेस सत्तेत असताना काँग्रेसचे सरकार असताना तुमचे भाजपचे खास करून महिला रस्त्यार देंवताले सिलिंडराचो प्रायस. आता सिलिंडराचो 1000च्या वयर रेट जाला, तेजेर तुमची प्रतिक्रिया कितें? हांव हीच प्रतिक्रिया परत एकदा सांगता. हे खंयचोच विशय जो आसा पळय न्ही हो भारतीय जनता पार्टी किंवा आनी अशातलो विशय ना. आमकां एक लक्षात दवरपाक जाय की हो टोटल ग्लोबल विशय आसा. जेन्ना आमी म्हणटा की बिकॉज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स म्हणा किंवा गॅस प्रोडक्ट्स जे आसा पळय हे सगळे आमकां जे आसा ते इम्पोर्ट करचे पडटा. सो सर्टनली इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरनॅशनल रेट्स जे आसा पळय न्ही ताचेर डिपेंड रावता. आनी ताच्या खातीर आमकां खबर आसा अनेक गोश्टी आसा पळय न्ही ताचेर ह्यो गोश्टी डिपेंड रावल्या कारणान हो आमकां प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. बट सर्टनली आमकां एक गोश्ट लक्षात दवरपाक जाय हाचेर कितें ना कितें जो आसा पळय न्ही हो उपाय येतलोच.